पणजे कार्नावालाचो उत्सव सुरू जाला। गोयची राजधानी पणजे पयली मिरवणूक किंग मोमोच्या चित्ररथान सुरवात जाता। चित्ररथ पळोवंक लोकांनी गर्दी केल्ली। वेगवेगळे सामाजिक विशयाचे चित्ररथ मिरवणुकेत वांटेकार जाल्ले। फॉरेन ट्युरिस्टय कार्निवालाची मजा घेतात। मडगांव, वास्को आनी म्हापशा अशा मुखेल शारांनी मिरवणुको जातल्यो। I say, no singing. If you think I'm running out, I never am. I'm on fire. I'm on वेळी मतदारसंघात लायटीचो आपालिपा चालूच। नेमान लायट मेळची म्हण वेळीकारांक जाय आनीक एक सबस्टेशन। लायटीच्यो वायरी खूप पोरण्यो, त्यो बदलुपाची गरज अशें ते म्हणटात। 24 वरां उदक मेळचें अशी तांची इच्छा। इंटरनल रस्त्यांची वाट लागल्या, ते सुधारचे अशें ते मागतात। हेल्थकेअर फॅसिलिटी जाग्यार पडना। प्रुडंटाच्या खबरामाळेंत वेळीच्या मतदार राजाचो लोकनामो। म्हज्या मतदारसंघात जो प्रश्न आसा तो एम्प्लॉयमेंटाचेर। आज गोंयच्या सरकारान जे प्रायवेट सेक्टर आसा थंयसर सगळे नॉन गोवन बोललेले आसात आनी हो वेल्ली मतदारसंघ जो आसा थंयसर आमचे जे तारवटी आसात ते चड रिप्रेजेंट जातात आनी तारवट्या भावांक लागून आज जायते वेल्ली मतदारसंघाक एक उदारगत जाल्या। उदारगत म्हणजे कितें, ते घर बांदतात, एक मोटर घेतात, ती आमची इकॉनॉमी वाडटा आनी आयज तांकां
एक सेक्युरिटी म्हणून ना हे तारवडी बांक आज कंपनी अश्यो जाल्यो आसात हायर एंड फायर आनी हेच पासत एक गोंयच्या गव्हर्मेंटा लागीं एक तारवड्यां पासत एक सी फेरस सेल म्हूण मागलेलें तें आजून देखून तांणी हें तारवड्यांक दिल्लें ना आनी जे प्रायवेट सेक्टरांत जॉब आसात ते 80% ते जॉब तांणी आमच्या गोंयकारांक दवरूंक जाय. Issues troubling Veli are many, but I like to highlight something like electricity. Our wirings have been very old for a very, very long time and they have not been replaced. Also, our PWD water supply has been very low pressured. So the region which is on the higher level does not get water supply and it's not 24 hours. Another very important issue is PWD supply, roads. Pipelines have been put on either side of the roads, but the resurfacing has not yet happened, and it becomes a very dangerous road. Accidents occur on the road. आमच्या वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यूज म्हणटा ते मेन बायलांचे म्हणल्यार हेल्थ कॅअर फेसिलिटीज. एक कोणूय दुयेंत पडलो जाल्यार रातचो दोतोर सायडीन कोणूच ना. वी हॅव टू गो ऑल द वे टू मारगांव आनी एक सिरियस केस आसलो जाल्यार दॅट पर्सन कॅन इवन डाय. आनी एक म्हणल्यार इंटरनल रोड्स जायते रस्ते भितर डेव्हलप जावंक ना. देर आर प्लेसीस लायक सांसेदी आरियाल दिकारपाले भितर रस्ते इतले बॅड. इवन सारजोरा इंटरनल रोड्स इतले वायट थिंगा एक मोटरसायकल नो एक कार देखून व्हरूंक जायना. रिजनल प्लॅन जो सगळ्यान गरजेचो गोंयचो फुडार सांबाळटो जाल्यार गोंयचो आनी आमगे वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीचोय फुडार सांबाळटो जाल्यार आनी बरोपण हाडटो जाल्यार लोकां प्रमाणे प्लॅनिंग जावपा जाय. लोकांकडच्यान बरो कोण चिंतपाक शकना आपल्या गांव कसो आसतलो पळय आनी फुडार कितें आमकां जायो आमच्या गांवांत. हो एक जालो. दुसरो प्रॉब्लम म्हणटा आमगेलो इलेक्ट्रिसिटीचो. आमगे कोण तरी हाडला इलेक्ट्रिसिटी वयर मुद्दो, पूण इलेक्ट्रिसिटी वयर मुगे मुद्दो आहा तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जावो इलेक्ट्रिसिटीक, जो आमी इन कोऑर्डिनेशन विथ द डिपार्टमेंट करून पळयला. डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करून सांगता आमकां सिरियसली आनी एक सब स्टेशनाची गरज आसा. कित्याक आमचें फार मोस्ट सब स्टेशन आसा तें कुंकोली आनी एक आसा तें वेल्ली. हे दोनी सब स्टेशन आमकां केटर करताय अप टू दीस एंड ऑफ ड्रामापूर. सो डिपार्टमेंटल सजेशना प्रमाणे आमी प्रपोजल मांडलो आहा आनी तो प्रपोजल इवन पब्लीश जालो आहा. इट हॅज बीन टेकन इन पब्लीक इंट्रस्ट, पूण तरी आसतना तेजेर कांयच नियाळ जालो ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून एक न्यू सबस्टेशन लोड उण कोण घेवपाक वेल्ली सबस्टेशन आनी कुंकोली सबस्टेशनाचेर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमकां फेस करूंक पडटा. 17 किलोमिटर्सांचेर आमकां फेस करूंक पडटा प्रॉब्लम. हांगतान कुंकोली जी लायन रन जाता इज एट 17 किलोमिटर्स. असले वस्तू गव्हर्मेंटान नियाळां घेयल नाय. प्रपोजल आसतना पासून तेंचे फुडें मांडलो आहा तेंचे मुखार ना त्या सुवातेर एक्विजिशन करूंक मेळटाय, पूण जाय तें एक्विजिशन करून इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड कोनाय. आमच्या वेळ्ळी मतदारसंघान निमणी 4.5 वर्सां चडसो डेव्हलपमेंट जाल्लो दिसून येना. सगळ्या वाटेन आमचो गव्हर्मेंट फेलियर कसो जाल्लो दिसता. लायक एड्युकेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट खंयच्याय वाटेन डेव्हलपमेंट असो दिसना. तुमी जाणात रोड पयले पास करून एक्सटेंड करपाक वो तेंचे हॉटमिक्स करपाक पास करून घेतलेले ते आयज पासून त्या रोडांचें काम चालूच आसा. ते कुडक्यान चालू आसात. विलेजींक हर एक जमीन एक्वायर केलो आहा. पायपलायन 2 रेल्वेज आहाय, इंडस्ट्रीज आहाय, पूण गोंयकारांक वा आमच्या गांवच्यांक जॉब ना. जेन्ना कोणूय MLA तर निवडून येता तो तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA आसता, पूण कितें रेजोल्युशन घेवपाक जाय जाल्यार होल गोवा आसता. पूण जेन्ना तो मिनिस्टर जाता तो होल गोवा नॉट फॉर दॅट. कित्याक हे मिनिस्टर आहाय ते आपल्या गेले जी कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय तांकां जॉब दिताय. दुसऱ्या तरी कोणी गेलो मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडना मरे हो एड्रेस चोयताय पयले. पुडंटाचे मतदार डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळयेंतलो हो वेल्लीच्या मतदार लोकनामो असो एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो पुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. घेऊया एक ब्रेक.